भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सुरेश भाऊ तुझे ताई आसा स्तरेमध्ये तू सुधो आणि सुधोय तुझो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूस आमकां निवार आमकां हेमखंडांतले उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घालो. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. जो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितो तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां डायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमखोंडांतले उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार घेवन आपले खांदार तो बारादीक कुरीस तुझे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन बदले सगळे स्पोर्चे ते आसा, ओस्तरे मध्ये तू सुदो आणि सदय तुझा पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमखोंडांतले उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगां चोरां मदें सोगले सोबे माजार आनी आंकवार मोरयेच्या दिश्टी मुखार आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वे स्पोर तुजे ताय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्युत मरे देवाचे माये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमकोंडांतले उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सडकार रोड अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक नमान राणी काकुतीचे माये तुजी आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाल शेरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाली आनी मोगाल दुलोब आंकवार मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवंती देवाचे माये विनंती कर आमचे पासून जें जेजू क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावच्याक बाप साहेबाच्या इंतरसांव पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन.
सगळ्या कायन करून येता विश्वास धरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सकाळ बापा वचूंक येता तुका आत्म्यान सकाळ बापा वचूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो योगार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी 5वें 9वें भेटयता भोव पाठ सायबिणीक खेरीत भाशेन सगळ्या अभयां पासत आनीक एक पावटी मागुया. सगळीं जीं गोरबेस्त आसात त्या सगळ्या आमच्या भयणां पासत मागुया देवान तांकां बरो पार्थ दिवंक. तशेंच जीं कोण भुरग्याच्या देण्यांक आवंड येतात देवा लागीं मागतात तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर म्हूण मागुया. आयचे इंतेसा आमी भेटयता देवाक दिन वासून निकोसी आनी डिलनी कॉस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक आर्गां दितात आनी ही भेट भेटयतात. तशेंच आयज मागुया आयज आमचे फिरगोजेन लग्न जाता शोगन मार्शल फेर्नांडीस आनी एस्ट्रिया गोम्स तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी जण एकल्याची सायबीण मांयचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयज बोंपार सायबिणीच्या 5व्या नोवेनाक आमी भाग घेता. मारयेन देवाच्या पुताची आवय जावंक होय म्हणून ती राणी कशी जिवंक ना पूण सगळ्यावन अदीक कोश्ट आनी त्रास तिणें भोगले. तिचो भावार्थ हालूंक जाय आसलो पूण ती तीर रावली आनी सगल्यो गोडण्यो काळजान बाळगून दवरल्यो. तिचे त्रास कोश्ट निर्फोल जावंक नात. आयज सगळीं रोचनां तिची भक्ती करतात. तिच्या जैतिवंत जिविता पासत आमी केन्ना निराशी जायना जावंक मागता तें आमकां फावो जातलें म्हूण भरवोसो धरून जिवंक हे मिसा भेटेंत मागुया. तुझ्या भावभयणीनो देव आमच्या जिवितान जायत्यो घडण्यो घडून हाडटा आनी जायते फावटी आमकां अजाप दिसता. ही सगळीं अजापां सायबीण मांयच्या जिवितान घडलीं. ही सगळीं अजापां आमच्याय जिवितान घडटात. देवाच्या मुखार ती उबारुया आनी जायते फावटी ही अजापां घडटात तेन्ना आमचो भावार्थ आमी देवाचेर घट करचे बदलेक आमी शेळमळी जाल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वपदवीदार आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाच्या राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय? तुज्या आयदनांत तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेहमाच्या जेसेशी हांव तुका धाडटां, कित्याक
ताच्या पुता मदलो एक राजा हांवें विचून काडला. सामुएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूक गोमोत तर तो म्हाका जिवेशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बरोबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक येवन भेटूंक हांव आयला. जेसेकूय येवन भेटूंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलो, आनी जाका हांव तुका दाखयतलो ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्लें तशें सामुएलान केलें. तो बेतलेहेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशे बरोवन ताका मेळूंक आयले. तांणी विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयलाय मूं? ताणें म्हणलें, ओय, हांव सर्वेस्पराक येवन भेटोवंक आयलां. नितळ जावन म्हजे बरोबर येवन भेटोवंक येयात. जेसेक आनी ताच्या पुतांक ताणें नितळ केलें आनी येवन भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, दुबावावीण सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळय नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाई, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना. मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेसेन अभिनादाबाक हाडलो आनी सामुएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय विचून काडूंक ना. जेसेन शामाक दाखयलो आनी सामुएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलें, पूण सामुएलान म्हणलें, हांचे भितरल्या एकल्याच पूण सर्वेस्परान विचून काडूंक ना. सामुएलान जेसेक विचारलें, हांगा आसा तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसेन जबाब दिलो, सगल्याहून ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखूंक गेला. तेन्ना सामुएलान जेसेक म्हणलें, ताका आपोवंक धाड, कित्याक तो आयला शिवाय आमी जेवंक बसचें ना. म्हणटच जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो. म्हणटच सामुएलान तेलाचें आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सोवें रावलो. मागीर सामुएल रामा गांवांत गेलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. परतून म्हणुया, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वीं तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला. म्हजे पर्चेंतलो विचून काडलोल्यांक हांवें उबारला. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें खडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराचे राया मदें भोव व्हरतो. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय,
zoe zoe. Sorbe sporar zoe zoe. Sorbe sporar zoe zoe. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवून देव आमचो, तुमची मत उजवाडूं. तुमच्या आपुण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. Sorbe sporar zoe zoe. Sorbe sporar zoe zoe. Sorbe sporar zoe zoe. Sorbe sporar zoe zoe. Sorvispor तुमचे सवे आसो. तुमचे सभे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सेव्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हळें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक करतात? आनी ताणें तांकां सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो आबियातार पुरोम याज्ञीक आसतना देवाच्या घरान गेलो आनी याज्ञिकां भायर हेरांनी खावूंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशां पासत केला. म्हणटच मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकडी तुका क्रिस्त. सरप्रायज हांव दिना आतां, पण सरप्रायज म्हणटा तेन्ना भाव भयणीनो आमी कितें म्हणटा? जें कितें आमी रावोन आसतलें आमी एक्सपेक्ट करिनासतलें तें घडटा तेन्ना आमी ताका सरप्रायज म्हणटा. वो जें कितें आमी रावताले हे भाशेन घडटलें आनी तें जावंकूच ना, भलतेंच जालें, आमी सरप्रायज जाता, अजाप जाता आमकां. वो थोडे फावटी ज्यो वस्तू घडोवंकूच शकना त्यो आमच्या मना भायल्यो वो हे सृश्टीन तें घडपाक शकना, असल्यो वस्तू जेन्ना आमच्या मुखार घडटात तेन्ना आमी म्हणटा सरप्रायज, अजाप. भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमच्या मुखार असलीं अजापां दवरता. पयलें अजाप आमी पयल्या वाचपान आयकलां. सामुएल राजाक वेंचून काडटा, वेंचणूक. आतां ह्या दिसांनी आमची वेंचणुकाची तयारी चलता, देवाचें उतरूय तेंच उलयता ह्या दिसांनी. आनीक एक सरप्रायज, ही आमी मुद्दम वेंचून काडलेलीं वाचपां न्हय, पूण जेन्ना आमी तयारी करता हीं वाचपां मांडलेलीं आसात हीं ह्या दिसांनी आमकां मेळटात. आनी पयल्या वाचपान आमी आयकलां, आदलो राजा जो आसलो सावलू, जो देवान वेंचून काडलेलो खरो, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवाची आज्ञा प्रमाणे चलचे बदलेक आपणाक जाय ते भशेन चलपाक लागलेलो आनी देव ताका नाकारता, रिजेक्ट करता. आनी देव ताका रिजेक्ट करता तेन्ना वो नाकारता तेन्ना सामुएल, जाचे वरवीं देवान ताका वेंचून काडलेलो सावलू राजाक, हो सामुएल खूब दुखाभरीत जालो. आतां मुखार कितें करचें तें ताका कळनासलें. दुसरे वाटेन सामुएलान ताका हो संदेश दिल्लो देवाचो की देवान तुका आतां नाकारला. देखून सावलू राजा सामुएलाक मारूंक भोंवतालो, ताचो जीव काडूंक भोंवतालो. म्हणटच एके वाटेन भिरांत जिवाची सामुएलाक, जाल्यार दुसरे वाटेन आतां राज्याचें कितें जातलें? जी परजा आपणाक राजा जाय राजा जाय राजा जाय म्हूण तांणी मागलेलो, देवान तांकां शिटकावणी दिल्ली पयलीं, आनी तरी पूण ताका राजा मागलेलो. आतां हे परजेचें कितें जातलें हें सगळें सामुएलाच्या मनान आसा. आनी असल्या वेळार देव ताका सांगता, चल आतां नवो राजा वेंचून काडपाक जाय.
आतां हो आदलो आसा ताका भायर उडोवपाक जाय, नवो काडपाक जाय. आय हॅव रिजेक्टेड हो आदलो आसा ताका. न्यू फेस जाल्यार हो न्यू फेस खंय मेळटलो? न्यू फेस मेळटलो जो देवान तयार करून दवरला. पूण थंय आतां सामुएल पावपाक जाय, थंय परजा पावपाक जाय. आनी देखून देवान ताका दाखयलो. आनी देव जेन्ना ताका दाखयता आनी सांगता तेन्ना सामुएलान हेंय बीन सांगलां, भिरांत आसा. जरी तर सावलू राजाक हें कळ्ळें की नवो राजा वेंचून काडूंक हांव भायर सरला म्हूण, तो म्हाका मारून उडयतलो, तो रागार जातलो. आनी हें आमी पळयता आतां ह्या दिसांनी आमचे आदले आमदार जे आसात, आतां नवो लोक काडून मुखार सरता जाल्यार जायते जाणांक राग येता. आदले मंत्री आसात तांकां राग येता. जायत्यांचे पाड घालून दवरले, जायत्यांक परतून सायलंट केले. कोणाक तांच्या जॉबाची, नोकरेची तांकां धमकी दिली, कोणाची इलिगल घरां आसात ताची धमकी दिली, कोणाक व्हरून उबारले आनी धमकी दिली. ते भाशेन जायतें आतां ह्या दिसांनी चल्लेलें आसा. जें कितें सामुएलाक दिसतालें तें घडलेलें, तें आतांय घडटा. जाल्यार असल्या वेळार देव सांगता, म्हजी वेंचणूक पयली हांव वेंचून काडटां. आनी देव जें कितें वेंचून काडटा तें मनशाच्यान आडावंक जायना. देखूनच सामुएल जेस्सेच्या घराक पावलो, जंय ताचे 8 पूत आसात. आनी वेंचणूक वेंचून काडटा आसतना सामुएला मुखार तरी 7 जाण पूत आसले. आतां आमची एलिसांवां जेन्ना आतां एलिसांवाची तयारी जाता, आजून पासून वेळ आसा नॉमिनेशन्स फायल करपाक. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत आमच्या मुखार कडेन जायते उमेदवार आसतले. आनी हे उमेदवार आसात तेन्ना वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमी जे लोक आसात, आमच्या मनान दुबाव आसा, हांच्या मदल्या कोणाक वेंचून काडपाचो. ह्या दिसांनी आमी हे पासून म्हणटा वोट स्प्लीट करपाक जायते जाणांक बसयल्ले आसात. आनी त्या पासून जो कोण आमकां नाका तोच जिखोन येतलो. कित्याक हे जे जायते जाण आसात तांचे मदें वोट स्प्लीट जातलो आनी त्याच पासून तांकां बसयल्यात. हेंय आमी म्हणटा जायते जाण आसात. आनी हे जायते जाण आसात तेन्ना भावा भयणीनो, सामुएला मुखार जायते जाण आसात तेन्ना सामुएलान एक एकल्याक पळयलो आनी एक एकल्याचे गूण आमकां सांगल्यात. म्हणटच आतां एलिसावांकूय हेंच जाता. जे आमचे मुखार वेगवेगळे उमेदवार आसात तांची आमी सारकी परिक्षा करूंक जाय. तांकां सारको पळोवपाक जाय, तांची तोंडां पळोवपाक जाय सारकी. सामुएलान हे गूण तांचे सगळे पळयले. कोण बरो मजबूत आसा, कोण रुपान सुंदर आसा, कोण बरो उंच आंगाचो, हे सगळे गूण तांचे भितर जेन्ना सामुएल पळयतालो आनी सामुएल समजतालो वय होच राजा आसतलो, हाकाच देवान वेंचून काडला आसतलो. पूण दर एके पावटीन देवान ताका कळयलें की मनीस पळयता तशें हांव पळयना, हांव भितर पळयतां, भायलें रूपच न्हय. म्हणटच भायलें रूप पळोवन वो भायल्यान जें कितें दिसता, एडवर्टिजमेंट्स आसात ते पळोवन आमी वोट मारचो न्हय, वो आमी वेंचून काडचें न्हय, हें आमकां कितें भाशेन सांगता. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत 7 जाण आसले तांकां देवान वेंचून काडूंक ना. जाल्यार आनीक एकलो उरला 8वो, जाचें तोंड तुका दिसती पडूंक ना, जो फेमस न्हय, जो घडये तुजे बराबर ना. हेंय आमच्या मुखार आतां घडटा. जायते पावटी आतां विनेबिलिटी म्हणलेली आसा. सगळे जाण आमी उलयतात ना तेज्यान जिखपाक जावचो ना, तो केन्नाच ह्या फ्लोराचेर येवंक ना, वो केन्नाच तो पॉलिटिशियन जावंक ना, वो ते एक्टिविस्ट आसात तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना, वो जे कोण टिचर्स आसात तांच्यान पॉलिटिशियन जावपाक जायना, वो जे कोण बेश्टे घरांत आसात केन्नाच तांणी चोरूंक शिकूंक ना तसल्याच्यान जावपाक जायना. आमी हे पासून म्हणटा जरी तर बरो मनीस जरी तर पॉलिटिक्सान गेलो जाल्यार तो पाड जातलो मागीर. आमकां जायते जाणांक पडलेलें आसा जे कोण बरे मनीस आसात आनी आमी तांकां वळखता ते बरे मनीस म्हूण, तो पॉलिटिक्सान वचत जाल्यार तो पाड जातलो, करप्ट जातलो. ह्या पासत ताका वेंचून काडचो न्हय अशें जायते भशेन जायतीं जाणां आमी म्हणटा. मनशाची येवजणा, ही मनशाची येवजणा घडये सारकीच चुकीची न्हय. आमी जें कितें चिंत्ता ताका घडये एक बेज आसा. पूण देव कितें भशेन सांगता, मनीस चिंत्ता तशें हांव चिंतिना, म्हजी चिंतना वेगळी, हांव भितर पळयतां. म्हणटच देवाक जाय तसलो राजा आमकां जाय जाल्यार मनशाची नदर न्हय पूण देवाची नदर आमी घेवपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना देवाची नदर घेतली तेन्ना सामुएलाक दावीद पातशाय मेळ्ळो. दावीद पातशाय भुरगो कसो, ताचे सगळे कडेन व्हडले व्हडले गूण दिसती पडूंक ना. तो आपल्या बापायची मेंढरां राखपाक गेल्लो
आनी मेंढरां राखता आसतना ताचे विशीं आमी आयकता ते तो बरी जबाबदारी घेवन आपल्या मेंढरांक राखतालो आनी ह्या मेंढरां सगळें आपली जबाबदारी पाळटा आसतना ताका काळजीदार जावपाक पडटालें कित्याक शिव येताले वासवेलां येतालीं ह्या मेंढरांक खावपाक तांचे लागीं ताणें झुजूंक पडटालें म्हणटच तो एक झुजारी एक काळजीदार झुजारी एक जबाबदार झुजारी एक राखणो आनी असलो आमकां राजा जाय जो कोण काळजीदार जो आपली जबाबदारी मानून घेता एकाउंटेबिलिटी ताका आसा जो कोण मुखार सरतलो आनी आपले परजेक राखतलो असलो जाय ताका देवान विचून काडलो दावीद पातशाय तो दावीद पातशाय भाव भयणीनो देवान विचून काडल्या उपरांत जायतीं वर्सां हे परजेचेर राज चलयतलो तर आयज जेन्ना आमी आमचो नियाळ करता आमकांय सरप्रायज जायते भाशेचे आसात ह्या दिसांनी आमकां आमच्या पॉलिटिकल फिल्डाचेर सरप्रायज जायते मेळटात आयज हे पार्टीन आसा फाल्यां ते पार्टीन उडकी मारता आमी सरप्रायज आयज ह्या वाटेन आसा परतून फाल्यां दुसरे वाटेन येता आमी परतून सरप्रायज मोदेंच नव्यो पार्टी येतात आनी जेंकां एक पार्टीन सीट मेळपाचें आसलें ताका दुसरे पार्टीन मेळटा आमी परतून सरप्रायज हें सगळें जाता आसतना मोदेंच आतां तांचे विशीं चवकशी जातात कोण एक्सपोज म्हणलेले कोत्तात हें सगळें जाता आसतना तें पळोवनूय आमी परतून सरप्रायज अजापां ह्या दिसांनी घडटात आनी ह्या अजापांक थोडे जाण म्हणटा ती सर्कस पॉलिटिकल सर्कस हो तमाशा चालू आसा तो तर भाव भयणीनो देवाक जाय ते भशेन आमी करतले जाल्यार जिवीत कितें दिता तें पळोवपाक जाता आयज शुभ वर्तमानान जेजू आनीक एक सरप्रायज दिता जेजू देवाचें राज परगटूंक आयला जेजू देवीक आनी जे कायदे आसात ते पाळपी पूण सोनवारा दिसा तो कायदे मोडटा सोनवारा दिसा जें करूंक जायना तें तो करता लोकांक बरीं करता हे जे फारिजी आसले आनी धर्मशास्त्री आसले तेय सरप्रायज जाता जरी तर हो देवाचो मनीस जाल्यार अशें कशें करता सोनवारा दिसाक तो कायदे मोडटा ते भशेन ताचे शीस आसात तेय मोडटा ते शेतांतल्यान वेता आसतना जीं कोणसां तोडून खावपाक जायना सोनवारा दिसाक उरलेल्या दिसांनी जाता तर ते सोनवारा दिसाक अशें कितें करतात कित्याक सोनवार पाडिनात जाल्यार ते सरप्रायज हो खरेंच देवान धाडलेलो जाल्यार भाव भयणीनो जेजून खिरीत भाशेन तांकां सांगून दिलें सोनवार जो आसा वो कायदे जे आसात ते जिवीत काडून उडोवपाक न्हय जिविताचेर आड वचपाक न्हय म्हणटच आमचे कायदे जे आसात ते सारके आसपाक जाय लोकांक जिवीत दितात तसले आनी जे कायदे सारके नात जिवीत दिनात आमकां मरणाक पावयतात आमचें निसंटन करतात ते कायदे फुडें सारके ना ते बदलचे पडटले देखून सोनवार जो आसा तो जिवीत दिवपा पासत आनी ह्या सोनवाराचो आनी ह्या सगळ्या कायद्यांचो आनी आज्ञाचो धोनी फकत एकटोच देव मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी जाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना आमकां असलीं अजापां जायतीं मेळटलीं आश्चर्य आमकां सरप्रायज जायते मेळटले तर आमच्या जिवितान असले सरप्रायजीस येतात तेन्ना ते देवा मुखार दवरुया मनशाच्या मनान न्हय पूण देवीक मनान ते समजून घेवया आनी त्या प्रमाणे आमचो निर्णय करुया आनी त्या प्रमाणे आमी निर्णय करता तेन्ना मनशाची निवड न्हय पूण देवाची निवड आमकां मेळटली आनी देवाची निवड देवाची वेंचणूक जरी तर आमकां फावो जाली जाल्यार आमकां जिवीत मेळटलें हेंच जिवीत आमकां दी म्हूण ह्या आल्तारार आमची भेटवणी करुया गान घेवया C10 Jesu तुझे काळीज मागता आजच्या दिसा आमगे जिवीत देवा कुशी कुरीस लेगो मोगान बेगोन जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता Sogles moje
म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणीचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटा. थीर भरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 हरभराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या कृपेन. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ओ स्वर्गीय तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. देव जायतीं अजापां आमचे सभें करता.
तरी ही ओजापां देवाची आमचे सवेन जिवीत दिता तसली जावंक मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूट खोल. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमची काकूट खोल. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Amka
तुवें म्हाका व्हडलें जेवण तयार केलें, म्हजो कांसो भरोन ओत्ता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया T26. Maria, mai curpeci, ota vinzon moleri. Maria, mai Jesuci, Maria, mai moci. Maria, mai curpeci, ota vinzon Maria, mai moci, potulam tuce nau, calțam mocea optam, mova potri gorzam, jiber moce keloitam, mogace mai moci, tu ce